छत्तीसगडातले गोंयचे कोळशाच्या खणींतल्यान कोळसो काडपाक राना मंत्रालयान परवानगी दिल्या। ऑक्टोबरासावन थंयच्यान गोंयाक लायट मेळपाक शकता अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। लायनमॅनाक अपघातात मरण आयल्यार वा अपंगूळ जाल्यार सरकार दिता तो आर्थीक आदार 5 लाखां मेरेन वाडयला। सरकारी जमीन वा इमारती खासगी संस्थांक लिजाचेर दिवपाची येवजणय सरकारान पास केल्या। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतालो। जे आमकां कोल ब्लॉक पळय रायगड डिस्ट्रिक्टाक चंदी हाका मेळ्ळा डायवर्शन करपाक जे फॉरेस्ट क्लियर जाय आसले थोडीशी एरिया फॉरेस्टांतली आशिल्ली ते आमकां ग्रांट जाल्ले आसा। मीनवायल वी आर ऑल्सो प्रोसेसिंग द PPA एग्रीमेंट विथ द JV and maybe we'll be able to get some power by next month. We are working on it. Pre ताका खूब कॉम्प्लिकेशन आसा दिसता इतलें सोंपो गजाल ना ती। अभिमन्यू जसो त्या चक्रव्यूहान घुसता आसतना ताका फूल नॉलेज नासल्या मुळे त्रासान पडलो पळय तसो म्हाका पडपाचो ना। increase the ex gratia payment to line staff either on contract on regular basis 2 lakh आशिल्ले ते 5 लाख रुपया आमी today approved one scheme to provide government land and unused government buildings to register cultural, social, educational and sports institutes besides other institutions which are formed under various laws of the central or state government. OBC आणि हेर जातीचो गोंय सरकारान केल्लो सर्वे सारको जावंक ना। ओबीसींची लोकसंख्या आणि ह्या सर्वेत दाखयल्ल्या आंकड्यात कितलोसोच फरक आसा असो आरोप गोंयच्या गोमंतक भंडारी समाज संघटनेच्या साश्टी फाट्यान केला। गोंयांत ओबीसींची लोकसंख्या 5 लाखां परस चड आसा पूण सर्वेत 1 लाख लोकसंख्या दाखयल्या अशें फाट्याचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार म्हणटा। ओबीसी आणि हेर जातींचो सर्वे करपाचें काम सरकारान खाजगी एजन्सीक दिला। मडगांव फातोड्ड्या वाठारांत ओबीसीची लोकसंख्या 20,000 आसा पूण ह्या सर्वेत फक्त 2 ते 2,500 आंकडो दाखयता। गोंयच्या 12 तालुक्यांनी हो सर्वे सारको जावंक ना। सर्वे सारको करचो अशें गोमंतक भंडारी समाज संघटनेचो साश्टी फाटो मागता। सरकारान एक सर्वे केल्ले आसा टक्कर कंपनी कडल्यान ही सर्वे टोटली चुकिल्ली आसा। ज्या तरेन सर्वे जावपा ते जावंक ना तो टोटली गोंयभर जेन्ना आमी इन्क्लुडींग 12 तालुका मागला पळय तातूंत टोटली रिपोर्ट बरोबर ना आनी थोड्यांनी आमचे दोळा उदक लावन काडला। त्याच बरोबर SC/STचो रिपोर्ट केला तांणी। सगळे समाज त्या सगळ्यो समाजा जाती खास करून ओबीसी जाती आहा पळय ते आमकां बाबा एक्चुअल कितल्या कळूं जाय। तातूंत मेजर घटक जो भंडारी नायक समाजा आसा तो गोंयभर आमी काउंट करता 4 ते 5 लाख लोक आसा पण 12 तालुके सर्वे केल्या तातूंत म्युनिसिपालिटी पंचायत धरून व्यवस्थित जावना। सो ही सर्वेचेर सरकार कितें दाखोवंक शकता ते आमकां कळोना। हांव ही सर्वे मागता कित्याक लोक मुद्दाम जावन घालपा येना पण जी सर्वे ज्या तरेन लोकां धांगान भोंवन जाल्ले पळय ते व्यवस्थित जावना। रिपोर्टर प्रतीक परब प्रुडंटा खातीर। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर गांवांतल्या रस्त्यांतल्यान व्हरपी ट्रक कुंकळेच्या लोकांनी आडायले। हो कोयर केपें ते नुवें मार्गान व्हरचो म्हूण लोक मागतात। आतां कोयर व्हरपाचो मार्ग बदलला। हो कोयर नुव्या व्हरून उडयताले। आता नुवेच्या लोकांनी थंय कोयर उडोवंक विरोध केल्ल्यान सध्या कोयराची येरादारीच बंद दवरल्या। कुंकळी उद्देगीक वसणुकेंतलो कोयर फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन पडून आसा। आता हो कोयर व्हरून नुव्या उडयतात। कोयर कुंकळेच्या भितरल्या रस्त्या वयल्यान व्हरचो न्ही अशें थंयचे लोक मागतात। सावरकट्टो आनी पाजरकोंड सावन हो कोयर नुव्या व्हरतात। ट्रक तांकां चड हें दिलां म्हणजे विदीन सर्टन टायम तो ताणें काडपाक जाय म्हणून ते चड ट्रक आसा आनी ट्रक खूब बेकार आशिल्ल्यान मायनिंग बंद आशिल्ल्यान ट्रकांची गर्दी चड जाली। सांगिल्लें तांकां आतां आज इंस्ट्रक्शन दिल्ली यू स्टार्ट एट अबाउट 8:30 फ्रॉम 8:30 to 1 and 2 to 6। ह्या गांवांतल्यान आयडीचो ट्रान्सपोर्ट लोकल ट्रान्सपोर्ट आनीक वो हेंचो 300-400 गाडयो वयतालो। हो कोयर नुव्या उडोवंक नुवेचे लोक विरोध करतात। हे कुशिल्ले हे केमिकलान भरिल्ले ही माती कुंकळे साकून हाडल्या आनी आमचे बरे पळय सुपीक जमनीक ते घातला हे वीक बळयला। हांगा पोसवल्ली शेतां आसा आनी त्या सायडीक 100 मिटर सुद्दां ना आमची न्हंय आसा रिवर साल आनी हे वीक तितून वचून आमचे सगळे सत्यानाश जातलो म्हणून आमकां ही चिंता आसा। पोल्युशन कंट्रोल म्हणटा आमी तांकां दिवना परवानगी थंयचे ते काडपाक जाल्यार ते कशे हाडटा आनी आमी सगळे लोक हांगा आख्खो मायतो वगडावन आतां रावता आनी कन्सर्न ऑफिशियल कन्सर्न डॉक्युमेंट्स ते दाखोवपाक शकले ना। कमेन्समेंट डेट आसा 20 तारखेची तो अगोदरच आता 1,500 ट्रकलोड हांगा आमची शेतांनी घालून ते पाड करून उडयले। ग्राउंड वॉटर लेवल न्हंय एफेक्ट जातल्यो
नुस्त्या बुस्त्या मोतलें प्लस बांय बी आहाय ते थिंगाय आमकां एफेक्ट जातलें. सो हें तेमी हें काडपाचें, हें धरपा न्हू. कुंकळेच्या लोकांनी बोवाळ मारतकीच हो कोयर जांबावले केपे वाटेन व्हरपाचे थारले. पूण नुवेच्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान हे काम सध्या बंद आसा. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.